मडगावच्या न्यू मार्केट वाठारांत जाता तितले बेगीन उदकाची टाकी बांदपाची सुचोवणी पालिकेचो मुखेल अधिकारी नवीन लक्ष्मणान शुक्रारा केली। न्यू मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांच्या मागण्यांचेर उलोवप करपा खातीर पालिकेन भौशीक बांदकाम खातें, उजो आलोवपी दळ आनी हेर अधिकाऱ्यांची पालिकेत बसका आपयली। येरादारीच्या प्रस्नाचेरूय ह्या बसकेत चर्चा जाली। जेन्ना बाजारांत उजो लागता तेन्ना फायर हायड्रंट्स आनी फायर टँक बसोवपाक आमी थंय केल्लो नुस्तें हांगा गांधी मार्टा तो आयज PWD आपयलेले, फायर ब्रिगेडी आपयलेले, ट्राफिका आपयलेले आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा आपयलेले। आमगेले कितें डिमांड आयिल्ले ते आमी सगळे सांगले आनी बरोवन दिल्ले आशिल्ले। ते फायर आमी टँक हेंच्यांनी आमकां टायम दिल्लो, 1-3 म्हयन्यांनी टाकी बसोवन दिता म्हणून सांगल्या। न्यू मार्केट वाठारांत जाता तितले बेगीन उदकाची टाकी बांदपाची सुचोवणी मुखेल अधिकाऱ्यान केली। Several decisions taken, one of which is to fast track the PWD's overhead water tank, which is to come up in the area of the new the new market. So in this the decision was to immediately forward the NOCs which are required so that the PWD clears its file within a time bound frame. They did not commit to us any time, the PWD, but they said they will look into it and fast track the overhead tank. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक। गोयची संस्कृताय आनी खाणांचे दर्शन घडोवपी फूड फेस्टिवल पणजे कांपालार शुक्रारासान सुरू जाला। हो महोत्सव गोंयभरच्या लोकां खातीर आसा। लोकांनी मुद्दाम ह्या महोत्सवाक येवचें असो उलो मुख्यमंत्री पार्सेकारान मारलो। ह्या महोत्सवाक लागून पर्यटकांक गोंयच्या वेगवेगळ्या खाणांचो आस्वाद घेवंक मेळटलो अशें पर्यटन मंत्री परुळेकार म्हणटा। महोत्सवाक नुस्तें, चिकन धरून वेगवेगळी खाणां विकपाक दवरल्यात। फूड, कल्चरल, एंटरटेनमेंट अशें सगळें एकठांय एका वेळार आनी वरायटीज हांव गोंयकारांक सगळ्यांक अपील करता की पणजे भायलेय जे मंडळी आसात, पणजेकारांक कांय सांगची गरज ना, पूण पणजे भायल्यांनी मुद्दम सानेवेळचें आपल्या फॅमिलीक घेवन हांगा येवन पळोवचें। हो जो पिरियड आहा हांगा खूब ट्युरिस्ट गोंयान देंवता, गोंयान येता, तांकां एंटरटेनमेंट असलें जावचें म्हणून काय फुडले 5 दीस हो फूड फेस्टिवल हांगा चालू करतले आनी डिफरंट कार्यक्रम तांकां उपभोग घेवंक मेळटले। AIFFच्यो क्लबा बद्दलच्यो नव्यो अटी मानूंक ना म्हूण भायर उडयल्ल्या चर्चिल ब्रदर्साचो फुडार आतां हायकोर्टाच्या निवाड्यार निंबून आसा। पूण आपूण फुटबॉलाच्या मोग्यां खातीर टीम चालूच दवरतलो असो क्लबाचो आश्रयदातो चर्चिल आलेमा म्हणटा। ISLंतल्यान भारतीय फुटबॉलाक कांयच फायदो जावचो ना, उलट वायट परिणाम जातलो अशें चर्चिलाक दिसता। चर्चिल ब्रदर्स 1988 अस्तित्वांत आयिल्ले आनी पोरू मेरेन तांणी देशभरांतल्यो म्हत्वाच्यो सर्ती जिखून फुटबॉल मळ गाजयल्लो। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान मात तांकां क्लबा बद्दलचे नवे नेम आनी अटी पाळूंक ना म्हूण पोरूचो सीझन सोंपतकूच आय लिगांतल्यान भायर उडयल्ले। चर्चिल पंगड आतां हायकोर्टांत गेला आनी तांचो फुडार कोर्टाच्या निवाड्यार अवलंबून आसा। आमगे पॅशन म्हणजे फुटबॉलाचें, ताका लागून हांव 20 आतां मुगेर गेमी आहा, हांव 10 आहा, 18 आहा, 10 आहा आनी सगळें जातलें आसतलें। डिसिजन आमी बंद करपाचें केलें ना काय। फ्युचर तुमगे कितें आसता? फ्युचर आतां आनी पण बसून सांगता तुका आतां फूल सद्याक कोर्टाचें डिसिजन येवं दी मागीर सांगता। म्हणजे चर्चिल परतो फुटबॉलान येतलो? हांव कोर्टान डिसिजन घेवं दी आनी दिसता तरी आमी रॉंग आहा म्हणून ताका मागीर पळोवचें, मागीर आनी कितें दिसलें पूण म्हाका फुटबॉल म्हटलो जालो। इतले मजगती पोरू सुरू जाल्ल्या ISLंतल्यान भारतीय फुटबॉलाक कांयच फायदो जावचो ना अशें चर्चिल आलेमावाक दिसता। थोडे एक दोग जाण दिलो कॉमेंट, एक कोचान आनी एक सिनियर प्लेयरान की ISL बरी म्हणून। आतां ISL तरी बरी जाल्यार आनी थोडे मान कोटलें कितें न्हू, कित्याक आज आमगेले हिंदीचे कोच आहा एटलिस्ट मोर दॅन 200 आसतले। हिंदी कोचा चान्स खंय पडटलो ISLाक? आहा एकलो कोचा चान्स आहा आनी म्हाका दिसना म्हाका कितें जातलें फुटबॉल इंडियेचो। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी दत्तराज नाईक। इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।